गायन घेऊया A11 पेज नंबर 5 A11. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेक आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता ग्रॅनविल नोनीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया आयच्या दिसा खेरीत भशेन आमच्या मागण्यान दवरुया आमचो फॅमिली सर्वीस सेंटर आमच्या तरणाट्यां पासत जी कोण लग्न जावंक सोदतात तांची तयारी करूंक तशेंच लग्न जाल्यान तांची सेवा करूंक जायते भाशेचे कार्यक्रम आनी जायते भाशेचो वावर करता ह्या सेंटराच्या वावराचेरूय आमी करीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद मागुया आयज मीस जाल्या उपरांत एक ल्हानशें उलोवप ताचेर जातलें तातूंतय भाग घेवया आनी आमची सगळी मागणी आमचे पासत आमच्या गोराब्यां पासत आनी आमच्या राज्या पासत देशा पासत आमी ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यां आसूं बाबा विणो आज पवित्र सभा बाग्योंत मार्कू ह्या शुभ वर्तमानाकाराची परब समोरुमता सगळ्या संवसाराक वचात आनी म्हजी बरी खबर पुरगूड करात ह्या आज्ञा जेसून दिलोली ह्या शुभ वर्तमानकारान आपल्या बरोवपान ही बरी खबर पुरगूड केली दर एक घडी जेसून आपल्या शिसा सांगाताक सारलोली जावं ती प्रवचनान जावं ती गोडण्यांनी जावं ती कोरण्यांनी ह्या शुभ वर्तमानकारान आपल्या पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आमकां बरोवन दवरले हाका लागून आयचें शुभ वर्तमान आमी वाचता तेन्ना देवाचें उतर आमकां पुरगूड जाता तेन्ना देवान आमकां ह्या आपल्या पुता वरवीं बरी खबर हाडलेली आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता आज आमी किरीत भाशेन आमकां कृपा मागुया शुभ वर्तमानकारा भाशेन आमी देवाचे दिवटे जावं आनी बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक दर दिसाक आमी वावरूंक आमकां कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वाट येगयचे खातीर आमच्या पातकाची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उचारून सांगता मनात चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध
एपासोद बाग्यूस सुदान सांकवार मरे सगळ्या देदितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हणून प्रार्थना सूर पदवेदार दिव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर मोहिमा देवा un sorgiani shanti tacia istang sonsari sorvespora deva sorgincharaya sorpodvida deva deva baba ami tuka namaskar kota ami tuka dinvasta तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकांता मोहिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सोम्या देवा देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप काटा आमची काकलूत काकलूत कोर तू बापाच्या उसव्या बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवा उन स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा उन स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या देवा उतरान परगटलेले शुभ वर्तमान लेखनीन दाखोड करूंक बागेवंत मार्कूक तुवें विचलोय ताचो संदेश तोच मानून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो विस्वाशीपणी पाटलाव करूंक आनी सासनीक जिविताक पावूंक आमकां आदार दी आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करोदेव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवूत चलयता सासनाच्या सासनाक बागेवन पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप प्रितीच्यानो खालतीकायेन एकामेकाची चाकरी करात कित्याक देव गोरविश्टांक जोडटा आनी खालत्यांक आपल्या आपलें बोलेपण दाखयता देखून देवाच्या बलिश्ट हाता खालती जायात आनी तो तुमकां फावो त्या वेळार वयर काडटलो सगळे तुमचे आसके हुस्के ताचेर घालात कित्याक तो आमचो सांबाळ करता अल्प बोजणी जायात आनी जागृत रावात देंवचार तुमचो दुस्मान गोरोस घालतल्या शिवा सारको आपणाक कोणूय गिरासूंक मेळत काय म्हूण पळोवन तुमचे भोंवतणी फिरता भावार्थान थीर रावून ताचेर आड बोळ करात आनी संवसारांत शिपडलेल्या तुमच्या भावा भयणीक तेंच भोगचें पडटा म्हूण उगडास दवरात मातसो वोगोत कोश डॉग सोंसल्या उपरांत जाणें तुमकां जेजू क्रिस्ता सवें
सासणाच्या वैभवाक आपयल्यांत तोच सगले कृपेचो देव तुमकां नव्यान समाधान करतलो आनी तुमकां थीर आनी गोट करून सांबाळटलो. ताका महिमा आनी पदवी सासणाच्या सासणाक. आमेन. सिल्वान विस्वाशी भाव म्हूण हांव वळखतां. ताचे लागीं दिवन ही थोडीं उतरां तुमकां बरोवन धाडटां. तुमकां धीर दिवंक आनी हेंच खरें देवाचें देणें म्हूण गोवाय दिवंक तें गोट धरून रावात. तुमचे भाशेन विचून काडलेली बाबिलोनियेंत आसा ती पवित्र सभा तुमकां नोमान करता. तसोच मार्कू म्हजो पूत. प्रितीमोगाचो उमो दिवन एकामेकाक पाचारात. जेजू क्रिस्ता सोवे आसलोल्या तुम्हा सोमेस्तांक शांती. आमेन. देवाचें उतर. आमचो जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांटल्या. परतून म्हणया. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकोण करून दवरलाय. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांटल्या. मळब तुज्या ओचोऱ्यांचें किर्तन कोत्ता सर्वेस्परा. भक्तांची सभा तुजें विस्वाशीपण वाकांटा. कुपां वयर सर्वेस्परा सारको कोण आसत. देवाच्या पुतां मदें ताचे सारको कोण. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांटल्या. तुजें नांव घेवन मुरगडटा ती पोरजा बागी. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडांत ती चलतलीं सर्वेस्परा. दीसभर तुज्या नांवांचेर आसतलो तांचो संतोश. तुज्या प्रमाणीकपणांत आसतलें ताचें सूख. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांटल्या. उद्गाराक उबी रावया. आमी परगटाव तो खुर्सार खिलायल्लो क्रिस्त. तो देवाची शक्ती आनी देवाची जानवाय. Sorvispo तुमचे सवे आसू. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. इकरांक दिश्टी पडून जेसून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळी रोसणेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो. सोत मानलोल्या बरोबर ह्यो खुणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटलीं, 8 भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरीं करतलीं. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच वयर सर्गात ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विजमितां उदेशी तांचें उतर तिरायतालो.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने मोगाड बाबा भयणीनो, आज उदेंती आनी ओस्तोमतेच्यो पवित्र सभा द चर्चीस ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट बागयुंत मार्कूचे ही परब समोरमता. मार्कू आनी लूक हे दोनी शुभ वर्तमानकार जेजूच्या 12 शिसां मदले न्हय आसले. तर ते कशे शुभ वर्तमानकार जाले? बागयुंत आगुस्तीन आपल्या बरोवपान अशें म्हणटा, शुभ वर्तमान बरोवपाची वो परगोडपाची ही बाबा भयणीनो गोवाय दिवपाची बरी खबर न्हयच शिसांकूच फावो जाली, पूण पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती सगल्यांक फावो जाता आनी सगल्यांनी ती परगोटूंक तांकां बळ मेळटा म्हूण हे शुभ वर्तमानकार आमकां उदाहरण दिता. आनी हाका लागून आयच्या दिसाक ह्या शुभ वर्तमानकाराची आमी परब समोरमता तेन्ना तो घडीक 12 शिसां मदलो न्हय आसलो, तरी पूण ताणें आपल्या जिवितांत जेजूच्या दर एका घडयेक जेजून आपल्या जिवितांत केल्ले विस्मितान, जेजून आपल्या जिवितांत केल्ले घडीतान जेजून बरी खबर हाडलेली आनी सोडवण जोडलेली ही बरी खबर आमकां ताणें परगट केली. इतलेंच न्हय, सोबयान जी जी वस्तू आमकां आज्ञा दिल्यात, वचात सगळे संवसाराक शुभ वर्तमान परगट करात, ही आज्ञा पयले सुवातेर आपल्या जिवितांत ताणें पाडली. आपले लेखणे वरवीं आमकां ही बरी खबर ताणें परगट केली. न्हयच ही परगटली, पूण जिवितांत आपूण पयले सुवातेर रोख साक्षी कसो ही परगट्टा आसतना तो मेलो. आमच्या जिवितांत आज तुका आनी म्हाका तोच देव उलो मारता. पवित्र सभा हे शुभ वर्तमानकाराक आमच्या दोळ्या मुखार दवरता तेन्ना अशें म्हणटा, सगळ्या संवसाराक आमी आसांतूय हे शुभ वर्तमान परगटूंक देव आमकां कृपा दिता. पवित्र स्नाना वरवीं आमी क्रिस्तांव जाल्यार शुभ वर्तमान आमच्या उतरांनी, कोरण्यांनी आनी जिविताचे चाले वरवीं आमी दुसऱ्यांक गोवाय जावंक तोच भाग्योंत मार्कू आमकां आज अदीक आनी अदीक उत्सव आनी आमच्या जिवितांत तो आमकां घोटाय दिता. अशें दिसाक ह्या भाग्यवंताची परब समोर ताणें आमकां कृपा मागुया. आमी दर एका घडीता वरवीं, दर एका आमच्या जिविताचे चाली वरवीं जेजू ह्या संवसारांत आयलो, पुनर्जिवन जालो आनी तुका आनी म्हाका सोडवण हाडली, तशीच हेराय धर्माच्या मनशांक तो सोडवण हाडूंक दर दिसाक वावुरता म्हूण आमी परगटूंक तयार आसूंक आमकां कृपा मागुया. आमी हे देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक आनी तें परगटूंक बावण्णो फाटीं रावची न्हय, पूण आमच्या जिविताची चाली वरवीं, उतरां वरवीं तें दर एक घडीता वरवीं तें दुसऱ्यांक सांगूंक आनी तें जिवंक अदीक आनी अदीक आमी वावरूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बळ मागतना दर एक मनीस आमच्या ह्या देसांत वावुरतात, भोव करून आमचे पाद्री माद्री, आमचे मिशनार बाबा भयणी तांचे खातीर मागुया. उदीक नेटान देवाचें उतर तांणी परगटूंक आनी देवाच्या उतरा वरवीं आमकां सगळ्यांक आनी हेराय बाबा भयणांक सोडवण मेळूंक आनी फावो जावंक खतखत्यान कृपा आनी बळ मागून घेवया. गायन घेऊया C14 पेज नंबर 34 C14. Shimola, tu corpita.
म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुवें मोहिमेमोंत केल्ल्या भाग्यवंत मार्कूची परब संभ्रमून तुका वाखाणूंक हो दिनवासनेचो योद आमी भेटयता. आख्या संवसारांत दर एका देशांत आडकोड नासतना शुभ वर्तमान परगोड जावं आनी सगळ्या पोरसां मदें खरो भावार्थ नोंदूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासणाच्या देवा सोर काडयन सोर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सुर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगोड करच्याक तुवें ती धर्नुताचे बुनयादीर तीर आनी गोठ बांदून दवरले. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सुर्गीच्या दरबारा सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं सुर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उंच सुर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवे येता ताका सय उंच सुर्गी. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरून सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सानी गोडोची मोनपणा पूर्वी तुवें आमकां सोडली सौम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भुक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे यज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मेरे देवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून तांणी सर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या जे नांव पवित्र जावं, जे राज समकायो, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास समकाली आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां थाने पडू दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवाद दय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान उतरायक तांव तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जे खुशी परमेन तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्यासूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूळ कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शरीर संवसाराचे पाप काटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरलेवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
सोमी म्हणटा सदांकाल वय संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसां. प्रार्थुया. बापा जेजूचे कुडीन आनी रोगतान ह्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय. ओ जेजू खरो तुजो खरो पूत म्हूण बागेंत मारकून आमकां दाखोवन दिलें. ताणें आमकां शिकयल्ल्या बाबार्थान ती रावंक, तोंडान आनी लेखणेन तो बाबार्थ परगटूंक आनी आमचे दिसपटे जिणेन त्या बाबार्थाक साक्षी दिवंक ह्या तुज्या सुरगीच्या पोसणान आमकां गोठाय मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मातशें गोत बसुया. मोगाल इस्तानू तुमकां सगल्यांक बरो दीस आवडेता. सुरवातीक आमी तुमच्या पादबिगाराची उपकार मानयता. आमकां रेट्रोवायल वो हिलिंग मिनिस्ट्री फॉर मॅरेजीस हाचे वयर तुमचे कडेन उलोवपाक संदी दिल्या खातीर. आमी सुरू करच्या पयलें हांव आमची वळख करूंक दिता. हांव ऑब्री आनी ही म्हजी पोतीन आल्जिरा. आमी रावता मालारा दिवाडे. आमकां 3 भुरगीं आसात. ती सगळीं काजारी जालीं आनी आतां 4 नातरांय आसात. सगळ्या लग्न जिवितान वयर सकल आसाच आनी एकामेकाक विस्वासी रावंक एकदम कठीण. आमी लग्न जाल्यार 30 आनी 6 वर्सां जालीं आनी आमच्या काजारी जिवितान जायते कोश्टां फुडें केल्यात. केन्ना आमकां दिसतालें आमी एकामेकाक तान पयस वेता आनी लग्न जाल्यार एकलें जिवीत जियेता. म्हणजे हांव म्हज्या संवसारांत आसलो आनी आल्जिरा आपल्या संवसारांत. एकामेकाक कडेन उलोवपाक तितलीशी गरज ना अशें जालें. आमी एक सोनवार आयतार एका रेट्रोवार सारको कार्यक्रमाक गेलीं आनी ताचे वरवीं आमचे भितर थोडे तेंप बरेपण आयलें. पूण आमी आमच्या सर्विसेक लागून पोतीन पयस जावंक लागलीं. वय रेट्रोवाय हो कार्यक्रम कोत्तोच आमकां जायते फायद्याक जालो आनी आमचो एकवट गोट जालो आनी आमच्या काजारी जिवितांचे नेम कायदे मान आनी रेस्पेतान सांबाळूंक जालें. आमच्या संबंदांक मोल दिवपाचें पडटलें आनी लग्न जिवीत सदांकाल तोखपाचें आनी तें एक चालती वस्त कशी दवरूंक जायना म्हूण आमकां गमूंक आयलें. आमचे मदें केन्नाय केन्नाय आजुनूय वयर सकल जाताच, मात समजिकायेन आमी त्या एकवटाक मार लागूंक दिना. रेट्रोवाय हो कार्यक्रम एक शुक्रारा दीस थान आयतारा दीस पासून जातलो आनी 3 काजारी बायल आनी एक पाद्री शिकोन दिता. ताचे उपरांत 3 फुडल्या आयतारा दीस आख्खो दीस कार्यक्रम आसता जेन्ना आमी आनी बायल मदें काजारी जिविताचेर आनी संबंदाचेर शिकोन दिता. हो कार्यक्रम इंग्लीश भाशेन जातलो आनी फकत काजारी बायल आसूंक जाय. हो कार्यक्रम फ्री जातलो. हो कार्यक्रम 19 मायाचेर शुक्रारा दीस थान 21 मायाचेर आयतारा दीस पासून जातलो. कारितास हॉलिडे होम पणजे. जोरी हो कार्यक्रम तुमकां तुमच्या लग्न जिविताचो फायद्याक जातलो, जोरी तर तुमकां रेजिस्टर करूंक जाय जाल्यार तुमी आमकां डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट करूं येता. आमचो नंबर आसात 9022740920 आनी 8652226562. मोगाल पोती आनी पोतिनी हो कार्यक्रम आमकां फायद्याक जालो आनी ह्या पासत तुमच्या लग्न जिवितान जावन म्हूण आमी मागता. ह्या पासत तुमचे लागीं उपकार मागता. आमकां डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट करुया करून कित्याक आमचे लागीं थोडेच जागे आसात. आमी देवाचे आदारान
काजारी मनशा पासत सेवा करूंक सोदता कित्याक आयच्या संवसारान बेबदीकाय राग अपसुवार्थीपणाक लागून जायतीं लग्नां मदें फूट पडटा. तुमच्या लग्ना जिवीत देवाच्या आदाराक भरूंक आमचो आदार घेयात. तुमच्या दुबावाक आमचो आदार म्हणल्यार आमी मजत करता. हो कार्यक्रम त्रासांत आनी दूख सोंसता त्या गोबायलाक आपलो मोगाल संबोवन पोत्तून जिवीत हाडूंक आदार दिता. निमाणें आमी तुमकां सगल्यांक देवाच्या नांवान दिनवासता. तुमी आमची उतरां आयकून वेळ दिलो म्हूण. Good morning, my dear friends. Before I go further, I would like to thank your parish priest for allowing us to speak to you at this Mass on Retrovail, which is a healing ministry for marriages. To begin with, let me introduce ourselves. I am Aubrey, and this is my spouse, Alzira. We have 3 children, all of them married, and now 4 grandchildren. Every marriage has their ups and downs, and it is a struggle to be committed to one another. We, though married for the last 36 years, have faced our own share of troubles. At times we felt that we were drifting apart and we were living single married lifestyles, that is, I in my own world and Alzira in hers. Communication sometimes was just the bare necessity. We had done a weekend similar to the Retrovail program, which kept us going for quite a while, but gradually we slipped away from the moment due to job constraints. Both Alzira and I felt that there was something missing in our relationship, which we needed to revive. And therefore, when the first weekend of Retrovail was announced in Mumbai, we decided to do it to enable us to get back on track with our relationship. Yes, Retrovail has helped both of us come closer to each other, realize that we have to value our relationship and that marriage is for keeps and not to be taken for granted. We still have our differences of opinion and struggle to give our relationship a priority, and we are striving towards it. Retrovail is a weekend program presented by 3 couples and a priest. After the weekend, there are follow-up sessions which will be held on 3 consecutive Sundays for a whole day. It is a program developed to increase and learn a new form of communication with your spouse, and believe me, it works wonders. The Retrovail weekend is scheduled from Friday 19th May to Sunday 21st May at Caritas Holiday Home, Panjim. This program is absolutely free and sponsored by the Diocesan Family Service Center. Dear couples, if we have benefited, we assure you that you too will, and hence urge you to register as soon as possible since we have limited registrations. Our contact numbers are 90227 40920 or 865 222 6562. Now, my dear couples, we want to do the same for other married couples who are in doubt as to whether their marriages can survive indifference, anger, adultery, abuse, selfishness, alcoholism, or other addictions, or who may have lost all hope. The list goes on and on for all symptoms of a marriage breakdown that is now resulting in over 60% of the first marriages ending in divorce. Our answer to your doubt is let us help. This program offers those in trouble and painful marriages the chance to rediscover yourself, your spouse, and have a loving relationship in your marriage. My dear friends, forgiveness and trust is the backbone of every marriage, and we emphasize this in our program. Lastly, we thank you, dear friends, for your patient listening. God bless you and your family. Have a good day. Thank you.
भाव भयणीनो खेरीत भशेन हो वेळ आयज आमी दिला फॅमिली सर्वीस सेंटराक, कित्याक आमचे घरा बेजोरी तर सारकें ना जाल्यार आमची पवित्र सभा सारकी आसपाकूच शकना. तर आमची पवित्र सभा मजबूत करपाक आमचे जण एकल्याचे घराबे मजबूत करपाक गरज. तर हो संदेश आमी सगळ्यांनी घेवचो आनीक जे कार्यक्रम आमकां घडोवन हाडलेले आसात भोव करून लग्न जाल्ल्यांक ताचो तुमी फायदो काडचो म्हण हांव विनंती करता. निमणें गीत गावया. गायन घेऊया F20 पेज नंबर 95 F20.